गोयचो एकवट संघटनेन बेतूल पंचायतीच्या वांगड्याबरोबर मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली। कोळसो रेल्वे दोट्टीकरण न्हयांचे राष्ट्रीयकरण ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्याबरोबर उलोवणी केली। तांच्या मुखार आपले प्रस्न मांडले। हाचेर सविस्तरान उलोवपाक मुखेलमंत्र्यान परत मेळपाचे तांकां उतर दिला। RDX खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। आयज हे पळय ऑर्गनायझेशन आसा गोंयचो एकवट अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन जे डिमांड करता की हे डबल ट्रॅकिंग, एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे आनी हे जे आमचे न्हंयो नॅशनलायज जाल्या तातूंत कोल वचपाचो आसा तो। सो आमी विलेजींनी सगळ्या एका विलेजीन एवरी डे आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता। जेन्ना आमी बेतूल पावले, दॅट इज द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर श्री बाबू कावळेकर, ताजे पंचायत सारखे एकदम भिले कितें जावपाचें आसा बेतुलान। आनी तांणी डेप्युटी सीएमान अपॉइंटमेंट घेतलो सीएमा कडेन, आमकां इनवायट केलें की सीएमाक मेव आनी एक्सप्लेन कर। सो आयज आमी ताका एक्सप्लेन केलां इन डिटेल कशें गोंयचें निसंटन जावपाचें आसा। कोल इज गोइंग टू कम बाय डबल ट्रॅक, नॅशनल हायवे आनी दर्यांसान वेतले आनी द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोलें। सो सीएमान सांगलें, एडमीट केलें ही म्हाका म्हायती नाशिल्ली म्हण इन डिटेल, आनी ताका सांगलां आनीक डिटेल जाय जाल्यार आमी अर्दो दीस तरी जाय आमी सगळें एक्सप्लेन करपाक। बट दीस इज द रिसर्च वॉट वी हॅव डन। आनी ताणें मानून घेतलें, येस आपणाक मातसो टायम द डिसिजन घेवपाक, देर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्शन ऑफ गो। ताणें मानून घेतलें। आमी ताका एक मेमोरंडम दिला वो फ्रॉम गोंयचो एकवट, आनी आमी डिमांड घाल्यात हांगा, आमचें डिमांड कितें पळय तें, आनी ताका सांगलां। ताणें फक्त एक आमकां रिक्वेस्ट केला की मातशें रस्त्यार येनाका म्हणून। आमी सांगलां आमचें अवेरनस आमी स्टार्ट दवरतले विलेज टू विलेज, म्हणजे टायम येत जाल्यार आमकां येवचेंच पडटलें, नाजाल्यार तूं सांग म्हणा केन्ना रस्त्यार येवपाचें अशें। तर ताणें सांगलां आपूण सांगता म्हण। आनी त्या डिमांडाक आमी हे पळय आमचे डिमांड दिल्या तातूंत आमी सांगलां, एक अल्टिमेटम दिला 14 नोव्हेंबर, आयज 13 तारीख, 14 तारीख दिवाळी, आमकां दिवाळी गिफ्ट जाय गोंयच्या लोकांक। आनी चिल्ड्रन्स डे, कित्याक ही लढाई पळय आसा ती फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता कोलाक लागून। कितली वास्कोन तुमी पळयला कितले लोक मेलो कोविडाच्या टायमार, कित्याक ते कंटिन्युअस कोल इनहेलेशन जाता। सो ताणें सांगलां कांय भिनाका, ताचे पयलीं कितें सांगतलो म्हण। सो आमकां आश्वेशन आसा। आयचो मिटींग एक्चुअली डेप्युटी सीएमान श्री बाबू कावलेकरान गोंयचो एकवट वांगडी आनी बेतूल पंचायतीचे मेंबर तांकां आपोवन हे सॅटेलायट पोर्ट आनी कोल एक्सपान्शन कितें जावपाचें आसा तेजेर आमी आयज एक्सप्लेनेशन दिलें सीएमाक। आतां आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोस्टल इकॉनॉमिक झोन म्हणून गोंयांत डिक्लेअर केला, तितून एमपीटीक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिला थ्रू पोर्ट ऑथॉरिटी एक्टान, न्यू बिल आसा। आतां गोंयान हे 136 मिलियन टन ऑफ कोल जे हाडपाचे आसा, आनी हे कोल बेनिफीट जावपाचे आसा साउथ महाराष्ट्राक आनी नॉर्थ कर्नाटका स्टील प्लांटाक। आतां हे प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करपाक तेंच्यांनी 30 प्रोजेक्ट म्हळ्यार अराउंड 5 एक्सपान्शन प्लॅन्स इन एमपीटी पोर्ट, मागीर बेतूल, जेटी, नोयनी, रोड, रेल्वे अशे प्लॅन करून ऑलमोस्ट 11,000 करोडाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गव्हर्मेंट बांदता हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक नॉर्थ कर्नाटका आनी साउथ कर्नाटका। आयज गोंयाक हे एक्सपेंडिचर करून नाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून कितें बेनिफीट हा गोंयचे गव्हर्मेंटाक नाल्यार गोंयचे लोकांक, आमी ह्या सीएमाक सांगलें। हांव कन्व्हिनर गोंयचो एकवटाचो। चड चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे नाकेली बेतूलचे पंचायत मेंबरांक। आज तांच्या खातीर जेन्ना आमी तांच्या गांवांत वचून अवेरनेस केलें 10 तारखेर ओतुंबराच्या, तांकां दिसलें तांचो गांव हो तर पोर्ट येत, मल्टीपर्पज पोर्ट इन बेतूल जाल्यार डिस्ट्रक्शन जातलें। त्या पासत तांणी तांच्या आमदाराक ती मेवली। आमदारान आमकां रेकाद धाडलो, इनवायट केलें येवत आनी सीएमाक आमी ब्रीफ करुया कितें जातलें पळय तें। सो चड चड देव बरें करूं म्हणटा तांचे विलेजी पासत ती भायर सरली आनी हो पोर्ट तांकां नाका अशें तीय म्हणटात। तर आदी चडवड जी बेतुलानसान स्टार्ट जाल्या, आदी वास्कोन सावन सुरू जाल्ली, आतां जी बेतुलान स्टार्ट जाल्या आमकां खात्री आसा सीएमान आयकून घेतलां, ताचेर कितेंय तरी तो उपाय काडून हो कोडसो आसा तो गोंयांतलो काडून उडयतलो। गोंयचो आवाज त्यांचा आयकून घेतला, मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांचे आयकून घेवप म्हणजे काम। हांवें ताका सांगलां तेंचे सगळे विशय
हे आयकून घेतल्या हांव डिटेलान सगळें तांकां सांगलां परत एकदां आपयता आनी ताजेर डिस्कशन डबल ट्रॅकिंग आणि कोलाच्या सगळ्या विशयाचेर आयकून घेतल्या.